मॅडम आज कित्याक आपयल्ले तुमकां? आमकां स्टेटमेंट खातीर आज हांगा आपयल्ले आनी आमी हांगासर आयिल्ली आनी अजून आमचें कंप्लीट जावंक ना स्टेटमेंट आनी आमकां मातशें वच म्हणलां आतां जेवपाक आनी परत येवंक जाय आमकां तें कंप्लीट हें करपाक. सो मॅडम कोणाक कोणाक आपयला? हे कित्या खातीर? आनी येदो व्हडलो इश्यू जाल्या म्हणजे आपयतलेच न्ही, त्या खातीर आमी तिगाय जाणां आज आयिल्लीं. कोणाक कोणाक आपयला सद्या आतां कोण कोणाक? तिका विनंती मोरजकर, स्टेफी फेर्नांडीस आनी हांव सुषमा नागवेकर. आनी BDOकूय आपयल्ले आसा न्ही? BDO आनी सेक्रेटरी? म्हणजे जो आरपारो जो इन्सिडंट घडलो त्या संदर्भात तुमकां आपयले. हय. सो मॅडम म्हाका एक सांगा, एज अ डेप्युटी तुमी सरपंच जेन्ना तुमची मिटींग जाता तेन्ना हे लायसन दिल्ले गेले नायट क्लबाक या आरपारा, सो तेन्ना तुमकां कॉन्फिडन्सान बीन घेवंक नासलें कितें? तुमकां खबर आसली हेची? ते हेजेर हांव आतां कांयच उलयना. ते हांवें सगळें तांकां जें कितें म्हाका तेंच्यांनी विचारलां पळय PSIन तांकां सगळें हांवें आन्सर्स दिल्ले आसा स्टेटमेंट आनी फुडें इनकम्प्लीट आसा तो हांव फुडें येतलें आनी तांकां तुमकां इतलें तरी खबर आसलें की तो क्लब इलिगल आसा म्हणून तुमच्या 10 इयरान? हांव आनी तेजेर कांयच हें करिना. स्टेफी कितें सांग सोदता हेजेर? आय फुल्ली कॉपरेटेड विथ द पुलीस आनी हांव हेचेर कांयच हें करूंक सोदिना उलयना कित्याक आमकां पुतून येवंक जाय. पूण आतां जो आरपारो जालो तो पंच मेंबर ना तें हांवें स्टेटमेंट केलां कितें दिवंक जाय पळय तो हांवें केला.